साधन करचक खंयची एक एज लिमिट जाव का म्हणना. खंयचे वयारी मनुष्यान मन केले री साधन करीत. एक एक लोक सान शिकता आसतनाची सान वयारी साधन करताची. थोडशे लोक तांगे लायफान तुलीक गोल रीच जावनो, जॉब मेळनो, अशी लायफान सेटल जायना पडे साधन करतले आसाची. आनी थोडशे लोक तांगे लायक जबाबदारी कंप्लीट जायना पडे अशी रिटायर्ड एजार बी साधन केली आसाच. शिक्षण, हव्यास आणि समाजसेवा हे तिन्न क्षेत्रांतू साधनेचे सौभाग्य घडोवंक येतील तसली एक सान वयाची आमगेली युवा साधकी कुमारी आर्किटेक्ट नम्रता एस राव आज आमगेल स्टुडिओंतू उपस्थित आसा. समस्त कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलाचे वीक्षकांक हांव स्वागत करता. आनी आयचे युवा साधकी हे कार्यक्रमाक नम्रता हांव तुका वेलकम करता. मस्त धन्यवाद. ही गेली एक सांजशे परिचय दिवका म्हणल्यार लायक फर्स्ट टायम एक इंटरव्यू घेवचे पयले तांगेल बायोडेटा विचारताची. तिगेल बायोडेटा हांव गो थ्रू करना पडे. लायक हांव मस्त आश्चर्य जालें म्हाका. शी हॅड टू मेनी अचिवमेंट्स. लायक म्हाका खंयचे लिस्ट सांगचें गेल्यार व्हड आसा. आज म्हाका टायम पूर जायना. सो आय विल टेल सम फ्यू इम्पॉर्टंट तुगेले अचिवमेंट्स हांव सांगता. सो एक सांजशे परिचय सांगून दिता. आर्किटेक्ट नम्रता एक डिझायनर कम पब्लिक स्पीकर, ह्युमॅनिटेरियन, ब्लॉगर, कॉन्टेंट क्रिएटर, होस्ट कम ऑर्गनायझर आणि एक ॲक्टर अशी प्रत्येक फिल्डांतू तिणें कॉन्ट्रिब्युशन दिलेलं आसा आणि ते प्रत्येक पॅशनेटली करता. आणि सुमार इतले अचिवमेंट्स बी तिणें त्या फिल्डांतू दिलेली आसाच. तिगेलें 12th पर्यंत शिक्षण जाल्लें ब्रह्मावरचे लिटल रॉक इंडियन स्कूल. ग्रॅज्युएशन इन बी आर्किटेक्चर हे जाल्लें माहे मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंग. दक्षिण भारत प्रचार सभा हांतुल्यान तिका हिंदींतू BA डिग्री प्राप्त जाल्ली आसा. Awarded from Pro Chancellor of Mahe, Dr. H.S. Bandal, for redesigning and re-innovating daycare center at Mahe. कोविड टायमारी एक शॉर्ट कन्नडा फिल्मांतू तिणें काम केलेलं आसा ॲज अ ॲक्टर. ती एक ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर कम हार्मोनियम आर्टिस्ट. आणि क्रियाशील जावन आशिल्लें एक मन निरंतर ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಖರ್ಚು ಹಂತು ಬಿತ್ತರಿ ಆನಂದ ಪಾವತಕೈ. ಸೊ एक वॉलंटियरिंग ॲक्टिव्हिटीज म्हणटाची लायक इन ब्रॉडर सेन्स समाज सेवा तसले नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स अंतू टू नेम सम ऑफ देम VSO आणि ISAC असले यूथ फॉर वॉलंटियरिंग ऑर्गनायझेशन्स अंतू त्यांनी वॉलंटियरिंग सर्विसेस दिलेली आसा. आणि उडपी आणि मंगळूरच्या लोकांक कोविड टायमारी कोविड रिलेटेड थोडे इन्फॉर्मेशन दिवचे खातीर VR उडपी ॲप त्यांनी टिमा बरशी डिझायन केलेलं आसा. सो टू बिगीन विथ नम्रता, सो तुगेले ब्रह्मावराचे लिटल रॉक इंडियन स्कूलान तुगेले स्कूल लायफ कशें आशिल्लें? फर्स्ट तुमकां इतलें सान चंद इंट्रोडक्शन दिलें म्हाका मस्त धन्यवाद. इतलें चंद कोनू वर्ड जारी डिस्क्रायब केलें म्हाका. स्कूल लायफ लिटल रॉकान म्हणटना म्हाका आनीक म्हगेल फेअरवेल स्पीचा एक लायन सांगेल उडकास आसा की हांव म्हगेल 30 years आसतना हेम्मेन सांगीत की म्हगेलें अर्द जीवन लिटल रॉकान केलां म्हूण. कसलें म्हण ऑलमोस्ट 15 years हांव त्या स्कुला आशिल्ली. सो हे स्कूल म्हाका एक स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग फावंडेशन दिल्लें आमगेल्या स्कुलांक. म्हगेल्या आनमाक हांव केन्ना धन्यवाद दिता. सो हे एक स्टेपिंग स्टोन म्हणत म्हगेल स्कूल जर्नी. सो तुका आर्किटेक्चर पर्सीव करचेक हे तुका स्फूर्ती खंयच्यान आयली? सो पुरा चेडवांक क्लास 12 म्हणटा एक क्रुशल स्टेज आसता. तांणी एक डिसिजन घेवका मुखार लायफान कसं करता म्हूण. म्हाका एक विविड इंट्रस्ट आशिल्ले निमित्त म्हगेल्या टिचर्सान केलो म्हण की तूं एकाडेमिक्सा लायक आसा, बायोलॉजीच्या हांग आसा, सो मेडिसीन कसलें करना म्हण. सो मेडिसीन एग्जाम बरयलें. तशीची म्हाका एक आर्टिस्टीक क्रिएटीव सायड आशिल्ली देखून हांव आर्किटेक्चर एग्जाम बरोया म्हूण तावे बरयलें. प्लस म्हाका हिजो एक इंजिनियरींग बी कोरया, एस्ट्रोनॉमी रिसर्च कोरया म्हूण तशें एक आश आशिल्ले निमित्त इंजिनियरींग बरोया अशें दिसलें. सो तशी पुरा एग्जाम बरयलें. लकीली पुरांत एक सीट मेळ्ळें. बट आतां एक क्रुशल डिसिजन घेवका आशिल्लें की हांव एक्झॅक्टली कसं करता म्हणून. कडेन घरांत पुरा मस्त चर्ची जालें. पुरा डिसायड आनी कोन्न फायनली हांव आर्किटेक्चराक मणिपाला सेरवली. बट त्या टायमार म्हाका एक समाधान नाशिल्लें की हांव बद्दल रायट डिसिजन घेतला हांवें, हांव खोश आसतलें म्हणून.
बट आज एक हांव त्या डिसिजन मस्त एक धन्यवाद दिता मिगेले आनम्माक देवाकनी. सो कसले म्हळ्यार आर्किटेक्चरान जॉइन जाले देखून मिगेले प्रोग्रेस पॉझिटिव्हली वयर गेला. सो इट्स लायक नो लुकिंग बॅक म्हणटा हांवें. सो म्हाका शिकपडना अशी मिगेल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वायज आर्किटेक्चरल तूं मिगेले स्किल्स डेव्हलप जावन सो एक प्रोग्रेस भारी लायक आयला. आणि आर्किटेक्चर इन्स्पिरेशन म्हणते ना आजकाल आर्किटेक्चर म्हळ्यार पुरो जन आमी बिल्डर्स वे की कॉन्ट्रॅक्टर्स वे म्हूण लेखताची. सो टेक्निकली एक डिफरन्स आसता आमगेल्यान. सो आमी एक प्रोसिजर फॉलो करताची प्लॅनिंग तुकून एक्झिक्युशन तुकून डिझायनींग एक्झिक्युशन. सो एक कंप्लीट प्रोसिजर फॉलो करताची. सो हांत आमी एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी वे पळयताची कशी आमी एनर्जी जेल तितले ओन युटिलायज करता. सायट एनालायज करताची खंय पावस येता खंय वत चड येता ताचे प्रकार बिल्डींग लायन करून जाल तितले ओन रिसोर्सीस यूज करतशी आमी एक फोकस करताची. आनी हाका एक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार आमगेले पुरातन कालाचे आर्किटेक्चर म्हण येता. सो आमगेले मँगलोर बी पळयल्यार तुमी पळोवं इतलें आंगण आसून एक घर तांतू कोर्ट यार्डान तूं व्हड खिडकी कडेरी ऑक्सायड फ्लोरींग नेलान तूं नळे माड. सो त्या एक चंद आय तेंची आमकां एक स्फूर्ती कसले म्हळ्यार त्या टायमाक शेके जागेर कशी कूल करूं म्हण तांणी शिकयलां तशी राजस्थानांत पळयत. त्यामात आमगेले हंपी तंजावूर टेम्पल्स आनी इतले चंद आसाची मुघल आर्किटेक्चर. सो पुरा आय थिंक पुरातन कालाचे आर्किटेक्चर आमकां एक स्फूर्ती ಒಟ್ಟು एक सस्टेनेबिलिटी एनर्जी कशी ओन युटिलायज करता. सो हे पुरा आमकां पुरातन कालात शिकयताची. So this is a nice point. Like तो आर्किटेक्चरा कडच्यान बी एक एन्शंट आर्किटेक्चरा कडच्यान तूं इन्स्पायर जावन आसा. That's a nice point. So as a designer in your architecture field, तुगेल रोल कशें उरता and your journey so far as a architect कशी? तेंचे सो आय थिंक आतां इतली ताय जर्नी हांव आतां कंप्लीट करून एक वर्स प्रोफेशनल फिल्डात जॉइन जाल्लें मात्र. सो इतलें तें भारी लायक आशिल्लें. एक मस्त विवीड एक्सपिरियन्स आशिल्लें म्हण येता. सो सायट विजिट्स अशें पुरो पर्सनली इंडिपेंडंटली प्रोजेक्ट्स हँडल करचें मेळ्ळां मस्त. तांतू एक तें डे केअर सेंटर म्हण येता. सो हें माहेर तांणी रेकग्नायज केल्लो म्हाका एक भारी खोशी हें केन्ना. सो हांवें तुका जत म्हण आर्किटेक्चरान एक म्हळ्यार आमी खंयचे प्रोजेक्ट डिझायन करतना आमी त्या रोल घेवका. म्हळ्यार हांवें डे केअर सेंटर डिझायन करतना एक चेडूं वरी आलोचन करता. एक चेडूं कसो इश्ट जाता ती आईल कोण कशी वता तिगेल सायज कशी तांगेल सायज सो त्या पुरा पळोवन डिझायन करता. सो आर्किटेक्चरान डिफरंट प्रोजेक्ट करतना आमी तांगेल वरी एक आलोचन करून डिझायनर पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक म्हळ्यार मटिरियल्स आनी त्या जागे प्रकार सांगेल वरी प्रदेशा प्रकार आमी करता. आजकाल पर्यंत लग्जरी कतरी अननेसेसरी मटिरियल्स हाडयताची नुता हीट जनरेशन जावन आमगे परिसराक एक लेखा वायट चुंता. सो त्या लेखा आमी हे एस्पेक्ट्स पुरा फोकस करून आमी आतां युवा आर्किटेक्ट्स म्हणटाच ना. सो आमी सस्टेनेबिलिटी तांतू इनोवेशन आसून कशी एक परिसराक आनी वयर कशी बॅलन्स करत म्हणून आय थिंक आमगेल रोल मस्त इम्पॉर्टंट जाता. करेक्ट. सो आनी खंयचे एक बिझनेस प्रेझेंटेशन जावं थिसीस अशी प्रत्येक इंजिनियरींग जावं प्रत्येक फिल्डान तशें आसन पुरा करताच. वय सो एनी मेमोरेबल business presentation or thesis that you have वय डेफिनेटली प्रेझेंटेड. सो आतां तुमी सांगिल्ले वरी आर्किटेक्चरान तो थिसीस मस्त इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो हांवें कशें म्हळ्यार मिगेल एक मॅम गायड तांणी एक लायव्ह प्रोजेक्ट करता आशिल्ली रिडेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत म्हणून. सो तांतूची हांव त्या विलेजाक ओपुंदा विलेज त्या एक कोस्टल विलेज आशिल्लें मेळटा त्या जनांक डिजास्टर आनी आयल्यार कशें तांकां एक स्ट्रेंथन करूं येता लोकल मटिरियल्स घेवन लोकल रिसोर्सीस घेवन वेस्ट मॅनेजमेंट करचें. सो त्या एक एस्पेक्ट ताजे टू एक वुमन एंड चायल्ड सपोर्ट सेंटर म्हूण आशिल्लें. सो बायल मनशाक आमी उलयले तेन्ना तें कळ्ळी की तांणी डोमेस्टीक वायलन्स फेस करता आसाची तांणी लोकली तांगेले इन्कमा खातीर हें पापड आनी पुरो कोन्न विकता आसाची. सो तांकां कशी स्ट्रेंथन करत म्हणून त्या दोन एस्पेक्ट्स वटकून केलेलें. सो हे सेम हांवें बिजनेस प्रेझेंटेशन नॅशनल बिजनेस प्रेझेंटेशन हैदराबाद ते प्रेझेंट केलेलें SES REC तांगेले सोशल ऑन्टरप्रिनरशीप रुरल प्रोग्राम. सो ते मस्त जन इंडिया थकून येवन तांणी पुरा आयडियाज प्रेझेंट केलेले. सो हे मुगेल थिसीसाची हांव ते आयडिया ते प्रेझेंट केलेला एक मस्त एक रेकग्नेशन मेळ्ळें एक लायक एक्सपोजर मेळटा म्हणून. दॅट्स ग्रेट. थँक्यू. सो मलेशियांत जाल्लेले स्टुडंट एक्सचेंज प्रोग्रामांतू तुम्ही टीम इंडिया आनी माही युनिवर्सिटीक रिप्रेझेंट केलें. सो ते एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें? वय ते आय थिंक एक लायफ टायम एक्सपिरियन्स म्हूण येता. आमी 10 जन मणिपाला तुकून आनी 10 जन ऑस्ट्रेलिया तुकून डीकिन युनिवर्सिटी आनी वर्लील जन मलेशिया युनिवर्सिटी तुकून आयिल्लीची. सो आमी थंयचे काडू जनाक एक कम्युनिटी सेंटर डिझायन करपाक आशिल्लें. सो ते काडू जन कशी राबताची ओरांग असलीस म्हूण तांगेलें नांव तांणी कशी पुरा तांगेलें डे टू डे लायफ जाता त्या पुरा आमी तांगेलो टुल्लो न्हू तांकां एक डिझायन केलेलें. सो ओवर द टायम हे आमी 2 म्हयने राबिल तेन्ना आमी कल्चरल एक्सचेंज जालें. इंडियांत कशी आसाची ऑस्ट्रेलियांत कशी आसाची
आनी मलेशियांत कशें आसाची आनी एक कॉमनॅलिटी आशिल्लें आमगे टिमान हांव टीम भूमी म्हूण दवरलेलें आमी सो मलेशियांत तें भूमी म्हळ्यार ही अर्थ आशिल्लें सो एक सिमिलॅरिटी बी आशिल्लें आनी एक कशी आमी वास्ट डिफरन्सीस आशिल्ले म्हणून शिकचें मेळ्ळें. Oh, that's nice. Thank you. So आता थोडशे सेकंड PUC जाली नंतर स्टुडंट्सांक कन्फ्युजन उरता, डाउट्स वे उरता खंयचे फील्ड चूज करका म्हूण. थोडशे स्टुडंट्स एस्पायरींग करतले आर्किटेक्चर फील्डाक चूज करका म्हूण उरता. सो तसले आर्किटेक्चर एस्पायरींग स्टुडंट्सांक तुमी एक कसा टिप्स दिताची नावे यू कॅन टेल अबाउट द स्कोप इन आर्किटेक्चर फील्ड. तांणी आर्किटेक्चर चूज केलें रे तांकां कसो स्कोप आसा इन फ्युचर. सो एक थिंग म्हळ्यार आर्किटेक्चर 5 years आसता सो तुमी जॉयन जावचे पडेचे चिके रिसर्च करून गोत आसका सो एक कसं म्हळ्यार हातून डेडिकेटेड तुमी आसका कसं म्हळ्यार एक 9 to 5 एक क्लास आसून एग्जाम बरोवन क्लियर करचें तसलें न्ही बिकॉज प्रोग्रेसिवली असेसमेंट जाता सो आमकां प्रोजेक्ट्स आसताची शीट्स आसता डिझायन करपाक सो ज्युरीज मस्त आसताची सो एक पाटी जॉयन जावन आपण कंप्लेन करूना कसं म्हणजे दॅट्स अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर लाईफ म्हणून येतं सो आम्ही रात्री बसून कंप्लीट केलेलं असाइनमेंट्स टाईम मॅनेजमेंट मस्त इम्पॉर्टंट असता आणि स्कोप ऑफ आर्किटेक्चर म्हळ्यार इनिशियली एक एक्सप्लोरेटिव्ह पाथ म्हणून येतं म्हळ्यार स्टार्टिंगान तूं डिझायनर म्हणवरी तुमकां वेरियस रोल्स करूं येता अर्बन प्लॅनर जें येतं इंटिरियर डिझायनर जें येतं फर्निचर डिझायनर सस्टेनेबल डिझायनर तशें म्हणटाना हांव एक क्रॉप प्रोग्राम म्हणून एक केलेलें आमी कॉम्पिटिशन आशिल्लें क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑपॉर्च्युनिटी प्रोग्राम तातूंत एक आमी मेडिसीन जेन्ना ಒಟ್ಟು करून इंजिनियर्स मेडिकल स्टुडंट्स आनी हांव ಒಟ್ಟು करून आमी तांकां इन्स्ट्रुमेंट्स डेवलप केलेले सो नेफ्रोस्कोप आनी युरोफ्लोमिटर म्हणून युरोलॉजी डिपार्टमेंटाक सो ते जजीस बी सरप्रायज आशिल्ले की आर्किटेक्ट हांगा कसं करतास म्हणून आमगे रोल तशी फ्लेक्सिबल सो आमी डिझायन केलेले तांणी टेक्नॉलॉजिकल एस्पेक्ट्स पळयले तांचे बंगे सो ओवरऑल तेंची आर्किटेक्ट्स मस्त फ्लेक्सिबल आसाची सो डिझायनर्स जावन खंयचे फिल्डा वचेता एक लायक एक्सपोजर आसता बट इनिशियली थोडे तुमी पाथ मेळटाय थोडे फोकस करता म्हणून सांगितला. ओके दॅट्स नायस. तुका खंयच्यान इंट्रस्ट आसा लायक यू वॉन्ट टू एसोसिएट विथ एनी फर्म आर्किटेक्चर फर्म ऑर यू वॉन्ट टू स्टार्ट अन यूर ओन. आज सद्या आय थिंक प्रोफेशनल फील्ड जॉयन जाल्यार मात देखून थोडे एक्सपिरियन्स घेवया म्हणून मी लेखान तूं कसं म्हळ्यार मस्त एक्सपिरियन्स जर्न आसाची इंडियान तूं बेंगलोरान तूं कर्नाटकांत वय सो तांगे अंडर थोडे ट्रेनिंग घेतल्यार आमकां एक्झॅक्ट तांणी केलेले मिस्टेक्स आमी करूना सो तशें शिकयता आनी डेफिनेटली फ्युचरान तूं एक इंडिपेंडंट जावन अशें म्हणून एक आशय आसता सो ताका शतकी पळया म्हणलें. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सो माहे युनिवर्सिटीन तुगेले मॅरेथॉन कायट फ्लायंग फेस्टिवल सनबर्न फेस्टिवल असले इतले दೊಡ್ಡ इव्हेंट्स आका तुवें टीम लीड घेवन तुगे टिमा ಒಟ್ಟು सुमार इतले इव्हेंट्स ऑर्गनायज केलेले आसा सो हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स एज अ टीम लीड विथ युअर टीम. भारी लायक आशिल्लें एक अगेन मेमोरेबल इव्हेंट्स म्हणून येता कशें म्हळ्यार आमी पुरो इंटरडिसिप्लिनरी कॉलेज आशिल्ली देखून म्हळ्यार केलो आर्किटेक्ट्स आसाची केलो इंजिनियर्स आसाची केलो डॉक्टर्स आसाची सो पुराच्यान दुसरे कॉलेज आशिल्ले निमित्त एक कोऑर्डिनेशन मस्त इम्पॉर्टंट आसता आनी आमी आर्किटेक्चर बॅकग्रावंडा निमित्त एक टायम मॅनेजमेंट मस्त इम्पॉर्टंट आसता सो पुराच्यान ओपिनियन्स घेवन कशी तांकां लीड करता म्हूण तशी एक मस्त शिकूंक मेळ्ळें. सो हे जर्नीन तुगेल भितर एक लिडरशीप क्वालिटी हाव डीड यू डेवलप कशें तूं डेवलप करून घेतलें कशें क्वालिटीज हाडून घेतल्यो ताजेच. एकमेका सांगचे गेल्यार म्हगेलें अनमान म्हळ्यार म्हगेलें अण्णान अम्मान केन्ना सांगचे आशिल्लें की आमगेल घराचेल्यो एक इनबिल्ट लिडरशीप आसता तांकां सो तांणी बोल्ड आसताची खंय गेल्यार मुखार वरताची म्हणून सो मे बी ते खंयच्यो एक ताका इनबिल्ट आयला म्हूण लागता सो ह्या कल्चरल ओरिएंटेशन पुरा म्हगेलें अम्माल सायड म्हूण येता सो ते म्हगेलें आज्जा ते आमी पुरा भजन हार्मोनियम पुरा सांगताले देखून त्या एस्पेक्ट्स जाले आनी लिडरशीप क्वॉलिटीज आय थिंक म्हगेलें जेनेटिकली थोडे येवन अशें पुरो आनी वता वता आय थिंक तांणी आमकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिली तेन्ना ते आपेपी डेवलप जाता म्हूण येता. ओके सो तुगेल प्रकार एक एफेक्टीव लिडर जावन उरचेक एक स्टुडंटान जवळ एक मनशान तागेल्यान तूं भितर वॉट ऑल क्वॉलिटीज ताणें डेवलप करून घेवका. वर्ल्डान तितले की पुरा एफेक्टीव लिडर्स आसाचे तातूंत म्हगेलें एक सान रोल म्हूण येता बट हांव शिकिल्ले प्रकार इतले ताई तांची इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स आशिल्ले तेन्ना कोऑर्डिनेशन मस्त इम्पॉर्टंट पुरो जाणां ओपिनियन बी आयकोका बट ॲट दी एंड तुगेल हाता आसता कसं डिसिजन घेवेत तूं म्हणून आनी एक मुंदालोचन आसता म्हळ्यार मुखारी अश्वे जावचे पुरो फेलियर जावचे पुरो सक्सेस जावचे पुरो सो सक्सेस आसले ते टीम सक्सेस म्हणच्यान तो खुशी इन केस हेकर तेकर जाले सो यू हॅव टू म्हळ्यार ते एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तुमी ते फेलियर एक्सेप्ट करून घेताची म्हणून रादर दॅन ब्लेम गेम करचे शिवाय आनी एक कसन म्हळ्यार टायम मॅनेजमेंट सो आमी एक टीम लीड जाले तेन्ना आमी तांकां एक फोकस करता की रेस्पॉन्सिबिलिटी जावन पंक्च्युअल जावन कशें मुखार वरेत म्हणून आमी तशें आसल्यार आय थिंक एक लायक पाथ ऑफ सक्सेस देंवता
आणि एक हांव कसं इश्ट पावत म्हळ्यार आमी पुरो स्टुडंट्स आशिल्ले निमित्त कोणाकी वयर आमी स्ट्रिक्ट वे जावचे जायना मस्त लिनियंट वे जावचे जायना सो तो एक फन वे आसका एक काम फिनिश कोचता एक दोन्ही बॅलन्स असल्यार आय थिंक एज स्टुडंट्स आमी टीम लीड करूंक गमत जाता म्हणून ट्रू दिस इज ट्रू. वय आणि एक सांचे इश्ट पावत म्हळ्यार सो केलो पेटी कसं जाता म्हळ्यार इव्हेंट जावं केलो जन यानाची सो मे बी यू हॅव टू हॅव द रेस्पॉन्सिबिलिटी की तूं स्टेप इन जाता म्हणून सो आमगेले कॉलेजान ते तांणी हावजीस करता सो स्पोर्ट्स आनी कल्चरल्स वट्ट करून ताका स्कोर दिवचे सो तांकां हांव एक हावज लीड करता आशिल्ली रेड हावज म्हणून सो कसं जाता आशिल्लें की केलो पटी स्टुडंट्स येनाशिल्ले स्पोर्ट्स इव्हेंटाक असायनमेंट्स ज्यो दुसरी रिजन जाका सो तेन्ना केलो पटी हांव स्टेप इन केलेलो आसा इवन दो म्हाका ते स्क्वॉश गेम आनी येनी जाल्यार वे आय यूज टू प्रॅक्टीस एक दिवस पूण वचून कशें खेळचें म्हूण पळय शिकून थोडे पूण आमगे टिमा स्कोर मेळ्ळो म्हूण हांव एक पार्टिसिपेट करून येता आशिल्ली सो त्या एक एस्पेक्ट आसलो आय थिंक लायक म्हणत एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड घेऊन तू यू हॅव टू लीड द टीम आणि क्रिटिसिजम्स बी हँडल करता एप्रिसिएशन बी हँडल करता सो यू मॅनेज इट व्हेरी वेल म्हणून म्हाका दिसता. सो एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर तू एक कॉन्टेंट क्रिएटर जावन बी आसा सो ते तुका इंट्रस्ट कशें आयलें तांतू भितर. हां सो हांव आर्किटेक्चर मणिपाला जॉइन जालें तेन्ना एक नोटीस केली की आमगेल कॉलेजान पुरा देशात दुखून पुरा प्रदेशात दुखून इंडिया तुळेन जन आयिल्लीची सो तांकां आमगेले कल्चर दाखोवपा म्हणून हांव मणिपाल ब्लॉग पुरा ऑर्गनायझेशनान जॉइन जालेली थंय तांकां एवरीडे ब्लॉगींग करचें ज्यो इव्हेंट्स वचून डॉक्युमेंट करचें तशें करता आशिल्ली सो कडे हगोर हांव म्हगेल्या पेजान तूं इंडिविज्युअल पेजान ती पोस्ट करता आशिल्ली सो तशी वता वताची मणिपाल ब्लॉगार तुका रेकग्नेशन मेळ्ळें कडे व्हडले ऑर्गनायझेशन्स नम्म अंगडी म्हूण आशिल्ले सो तांकां हांव केलो पटी कॉन्टेंट क्रिएशन करून आमगेले मेला जाता सो बेला ते पुअर चिल्ड्रन क्राफ्ट्स आनी कोण विकचे आशिल्ले सो तांगेले खातीर पुरो आमी कॉन्टेंट क्रिएशन करून सायड बाय सायड केलेलो आसा. सो इट इज अ पार्ट ऑफ युअर प्रोफेशन की होतं कॉन्टेंट क्रिएशन. वय सो आमगेले ऑफिसान तूं आतां कसं जाता म्हळ्यार तांगेले हांव सोशल मिडिया आनी हँडल करता सो आतां विडियोज आनी करच्याक म्हळ्यार सोशल मिडिया एक हायलायट आयल्यार देखून तांचो विडियोज आनी पुरो करून डॉक्युमेंट करून पोस्ट करचे आनी पुरो आतां सेपरेटली हँडल करता. तू एक सिंगर बी जावन आसा यू आर ट्रेंड क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर आनी एक हार्मोनियम आर्टिस्ट बी तूं आसा सो ह्यांत तुका पॅशन जावं इंट्रस्ट हाव डीड इट कम सांतुलें नांव अशें तूं सिंगिंगान. करेक्ट सो एक लेक्कान तो म्हगेले अम्माले कल्चरल बॅकग्रावंड आशिल्लें म्हणल्यार आज्या थंय पुरो हार्मोनियम भजन म्हणचें सो अम्मान फूल घालतुचें रंगोली करचें त्या पुरो एक अम्मा इंट्रस्ट आशिल्लें देखून सान आसतना अन्न आनी अम्मान म्हाका आनी म्हगेल्या अण्णाक हिंदुस्तानी क्लास सेरवलेलीची तशी हांव म्हाका आर्ट शिका म्हूण सांगली पेंटींग शिका म्हूण सो त्या हांवें क्लास सेरवली सो विकेंड्स म्हणटा तेन्ना हांव म्हगेले एक सायकल आशिल्लें ते सायकल घेवन पुरा क्लासीस आनी पुरो कंप्लीट करून विकेंड्साक घरा येता आशिल्ली सो तेन्ना देखून म्हाका एक कल्चरली एक पॅशन आयलेलें सो आनी आर्किटेक्चर हांवें जॉइन जाले निमित्त आर्टिस्टीक सायड आनीक एनहान्स जालें क्ले मॉडलिंग अशें पुरो रंगोली अशें पुरो सो 3D मॉडलिंग अशें पुरो सो तांचो पुरो एक इंट्रस्ट आयिल्ले निमित्त ते कंटिन्यू करून व्हरू लागचें. सो विकेंड्सान बी तूं एक प्रोडक्टीव जावन यू हॅव बिल्ट ऑल युअर पॅशनेट थिंग्स सो हें मस्त इंट्रस्टींग वाटलें म्हाका. आनी युथ ऑफ GSB तांणी मिस GSB कॉन्टेस्ट ते कंडक्ट केल्ल्यान तूं यू वर वन ऑफ द टॉप 8 फायनलिस्ट्स सो ते कशें आशिल्लें तुगेलें एक्सपिरियन्स. तेंची सो कॉलेजांत हांव आशिल्ले कडेन पुरा पार्टिसिपेट केला एकूय सोनी एक सोडलें म्हणल्यार हांव रॅम्प वॉक करचें सो ते एक युथ ऑफ GSB तांणी मिस GSB कॉम्पिटिशन आयलें तेन्ना म्हाका एक आयलें की हांव म्हगेल्या अण्णान डिस्कस केलें की हांवें पार्टिसिपेट करचें म्हूण तो म्हणलो वय करी कसं आसा वॉक करचें हांवें म्हूण सो ते एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हगेलें रॅम्प वॉक करचें सो ते एक एक्सपिरियन्स घेतलें मात म्हगेलें बकेट लिस्ट हांव टिक करता. So generally you grab every opportunity. You also create your own opportunity. Correct. That's very nice thing. आणि कोविड अंतू कोविड टायमार तुम्ही एक कन्नड शॉर्ट फिल्म केल्सा वयता ते तुम्ही तूं आनी एक्ट केन्ना आसता तूं सो ते कशें आशिल्लें हाव वॉज द एक्सपिरियन्स. सो लॉकडावना वेळा कसं जालें म्हळ्यार पुरो जन काम आनी लूज करता आशिल्ले पुरो जनांकी काम नाशिल्लें कडेन मुखारी केलो जन काम नाशी घरा बशिल्ली सो तेन्ना आमगेल्या टिमांत आनी पुरो डिसायड करून एक शॉर्ट फिल्म केलेलें म्हळ्यार एक पर्सन स्युसायड करूं वता ताका एकली च्या विकतली कशी इन्स्पायर करता म्हणून सो त्या च्या विकतली रोल म्हाका मेळलेलें सो हांव तांकां वचून कशी म्हळ्यार च्या विकून कशी दुड्ड करूं खंयची काम होड आसान म्हूण न्हय वायट कॉलर जॉब्स जावको म्हणून ना असन कश्टा कालाक खंयची काम मेळटा पळय ते एक घेवन आमी मुखार सुका म्हणून ते एक लायक मेसेज आशिल्ली म्हणजे ते एक म्हगेलें एक मेमोरेबल पार्ट ऑफ मेमोरेबल जर्नी वय म्हणून. ओके सो ड्रामॅटिक्स ते अंतू वरी तूं पावलो दवरला पब्लीक स्पिकींग अंतू युवर अँकर
यू डीड ॲक्टिंग. सो ॲक्टिंग जावन अँकर जावन हें आख्खो पुरा तुका स्फूर्ती खंयच्यान मेळ्ळ्या? एक लेखा तेंची सो आमगे स्कुलान तूं पब्लीक स्पिकींग अशें निमित्त ते एक स्ट्रॉंग बेस जल म्हूण येता. सो आय थिंक पब्लीक स्पिकींग येतले जनांक ॲक्टिंग येता, ॲक्टिंग येतले जनांक होस्टिंग येता, ते पुरो एक इंटरलिंक्ड चेन म्हूण येता. सो थिएटर कोत्ताशिल्ले जनांक पुरा येता म्हूण येता. सो तशी एक नवे नवे एक्सप्लोर करुया, ट्राय करुया अशें दिसलें. सो मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळे. आयिल्ले लाख हांव इवन दो म्हाका कळनी जाल्यार केलो पटी घेवन प्रॅक्टीस करून कडे करता आशिल्ली. सो तशी एक मस्त इव्हेंट्सांत पार्टिसिपेट करूं म्हळ्यार मस्त खुशी. सो माहेन तूं तुमगेल माहे युनिवर्सिटी, इट्स अ बिग युनिवर्सिटी. थंय वरकी तूं आय थिंक यू वर अ व्हेरी ब्रॉड मायंडेड आनी मस्त इतलें लायक यू वर व्हेरी फेमस म्हूण म्हाका दिसता. बिकॉज तुगेल ऑफिशियल वेबसायटान तूं तुगेल फोटो आयला तांणी एडवर्टायजमेंटान चूज केला. वय सो हाऊ डीड दॅट हॅपन? एक ॲक्च्युली गोत आशिल्लें की तांणी आमकां मेळटन की तुमी पुरो वेबसायट पॉप्युलर आशिल्ली ती. आयशो पुरो. सो तांणी कॉन्टॅक्ट केले तेन्ना सो हांव रेडिली अग्री केलें. आनी केलो फोटोज अशी आमी कॉरिडोराक काडनाशिल्ले. सो ते ॲक्च्युली पुरा वेबसायटाक घाला. सो ते एक सरप्रायज अशें पुरो आनी एक मेमोरेबल पार्ट म्हणत की फ्युचरांत हांव वन्स अपॉन अ टायम हांव वॉज पार्ट ऑफ दीस युनिवर्सिटीज पेज म्हणजे एक हेम्मे जाता म्हूण येता. सो मंगळूरान तूं लिटरेचर फेस्टिवल आनी आशिल्लें तेन्ना सुमार इतले व्हेरी वेल नोन पर्सनॅलिटीजान तूं इंटरव्यू घेतिल्लो आसा. सो टुडे यू आर ऑन द अदर सायड. सो आज तुका कशें फील जाता सांग, गेटिंग युअर सेल्फ इंटरव्यूड कशें फिलींग? भारी खूश जाता सर. आय थिंक वन ऑफ द फर्स्ट टायम्स हांव हेकट बसल्या केन्ना तुमगेले वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन कसो निंबुका तांगेले बग्गे आयकुका प्लस आमी एक स्मार्ट वी आर प्रेजेंट करका म्हूण आसता. सो ह्या पाटी म्हगेले एक्सपिरियन्स म्हाका शेअर करूं दिले ह्या प्लॅटफॉर्माक हांव मस्त थँक्यू म्हूण येता. ओके. वॉलंटियरींग सर्विसीस तूं दिल्लीन आसा लायक वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स VSO आनी आयसॅक म्हणलें तूं. सो ते हंत भितर तुगेले वॉलंटियरींग सर्विसाच्यान तुगेल रोल कशें आशिल्लें? वय हाऊ वॉज युअर कॉन्ट्रिब्युशन इन दॅट? सो वॉलंटियरींग जॉयन जावचे फुडेंची आमकां एक्चुली घरांतूची सान आसतनाची आनंद आनी अम्मान एक शिकयल की आमी जाल तितले जना आमगेल जावचे तितले कॉन्ट्रिब्यूट करका. सो सान की कोडकी देवान आमकां एक स्टेबिलिटी दिल तेन्ना आमी जाल तितले कॉन्ट्रिब्यूट करका म्हूण शिकयलेलें. सो तशें आमी बर्थडेज आनी अनाथ आश्रमां वचून सेलिब्रेट करचे आशिल्ले जल दिवस चेडूं वांगडा थोडे टायम स्पेंड करून जेवण आनी कोण येता तशीची. सो तशें हांव कॉलेजांत जॉयन जालें तेन्ना लेखील की हांव तशी कसं कॉन्ट्रिब्यूट करका बट फायनान्शियल स्टेबिलिटी येवच ताई हांव म्हगेल एफर्ट्स आना कोरया म्हण तशें आशिल्लें. सो तशें वॉलंटियर सर्वीस ऑर्गनायझेशन सेरवनी आनी थंय इतले चंद चंद प्रोजेक्ट्स करताच म्हळ्यार म्हगेल पाशी आनीक सेल्फलेस स्टुडंट्स मेळ्ळीची, सिनियर्स मेळ्ळीची. सो आमी मुस्कान म्हण एक प्रोजेक्टान तूं स्लम चेडूं वचून शिकोवचे, जो आसरे म्हण प्रोजेक्टान तूं डिफरंटली एबल्ड जनां नोटू म्युजीक डान्स करचे, जो बीच क्लिनींग करचे. सो तसले मस्त पुरा प्रोजेक्ट्स आमी करता आशिल्ली देखून एक खूश मेळटा आशिल्लें. केलो प्रोजेक्ट्स कशें म्हळ्यार ओल्ड एज होम पळयलें तांगेले दुड्ड पुरा आसता बट कोणें टायम स्पेंड करूं येनाची. सो तशें आमी स्टुडंट्स जावन तांगेलो टू मेळ्ळो, उलोवन खेळणो. सो तशी टायम स्पेंड करतना आय थिंक VSO म्हाका एक 5 वर्सां भारी एक लायक एक्सपिरियन्स दिला. तांचो दान उत्सव म्हूण एक जाता आशिल्लें. सो October 2nd to October 8th. सो कशी आमी खंयची एक रिती दान करता स्कील, नॉलेज, थिंग्स, मटिरियल्स. सो तशी एक दान उत्सव VSOन तो एक मस्त एक लायक एस्पेक्ट आशिल्लें. सो समाज सेवे वॉलंटियरींग म्हणल्यार तूं मनान करचें एक एक्टिविटी तें विदावट एनी फलापेक्षा म्हणजे एक कार्यान तुका एक वापस कसं एक प्रॉफिट जाता आसा म्हूण करचें न्हय. इट्स ओन्ली मेरली प्युअर पॅशन अँड सॅटिस्फॅक्शन. सो हें एक युवजन लोकांक तुगे कडच्यान इन्स्पायर जावत तसलें एक क्वॉलिटी मस्त लायक जालें. आनी समाज सो हो एक विशय आय विल सजेस्ट दॅट प्रत्येक युवजनान मनान केलें री इट विल बी व्हेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री अँड फॉर द नेशन. सो तुगेल थ्रू आउट दीस जर्नी युअर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम कोण आशिल्लें? आय थिंक पुरा जनाक घरान तूं एक फेथ आनी सपोर्ट दवरल्यार एक ट्रस्ट दवरल्यार एस्पेशली आय थिंक बायल मनशांक आनी चेडूवांक तांकां कशें जाता म्हळ्यार एक तेंची एक सपोर्ट सिस्टम म्हण येता. सो तशी म्हाका घरा एक सपोर्ट आशिल्लें. मागीर लर्न जाता तूं. सो इन केस घरा हेकड तेकड आमगे डिस्कशन्स जाले रे तो सांगता आशिल्लें की ना तूं वस कसं नाही जाल्यार ना तुका एक्सपोजर मेळटा, तुका एक्सपिरियन्स मेळटा म्हणून. सो तशी आमी एक इच अदर इन्स्पायर केल्ले री आय थिंक आमी तेंची एक सपोर्ट सिस्टम करूं येता. तशी स्कुलान कॉलेजांत तुवें म्हगेल फ्रेंड्स आनी क्लोज आशिल्ले जेन्ना तांकां म्हगेल वेरी मस्त कॉन्फिडन्स आशिल्ली की ना तूं करता. सो तांणी गमत खातीर म्हाका मिस डू इट ऑल आपोवचें आशिल्लें, ओमनी प्रेजेंट आपोवचें आशिल्लें कसलें म्हळ्यार हांव पुरा जागीर आसता म्हणून पुरा फिल्डान पार्टिसिपेट करता.
सो त्यांनी फन केल्यार बी म्हाका एक ते खुशी जावचें की हां तांणी म्हाका पॉझिटिवली एनकरेज करता साची म्हणून. सो ओवरऑल आय थिंक आमी एकले इन्स्पायर केल्यार ते चेन ऑफ इन्स्पिरेशन जाता म्हूण सांगता. सो प्रेझेंटली तूं एक वर्किंग प्रोफेशनल जावन आसा. सो प्रोफेशन, तुगेल पर्सनल लायफ आनी वॉलंटियरींग सर्वीस इन द मेन टायम तूं कशी बॅलन्स दवरता हे तिन्ना हाजे मदलें? आय थिंक आमचं टायम मॅनेजमेंट मस्त इम्पॉर्टंट. आजकाल पुरो जनाले टायम आसता पळय खंय ज्यो आमी गोत ना अशी मे बी इंटरनेटार अशा पुरो ज्यो भायर खंय ज्यो अशा पळय स्पेंड करताची. सो त्या आमी एक पुढे कच्ची चंद करून प्लॅन केलं की आज एक हांव दिवसा कसं करता, नेक्स्ट विका कसं करता म्हणून एक सिस्टमॅटिकली आमी प्लॅन केल्यार आय थिंक पुरो मॅनेज करूं येता म्हण येता. कसं म्हण गांवांत इतले की आसाची साधने तुमगेल्या तुम्ही व्हिडिओज दाखयल्यानंतर मस्त बायल मनशी पुराय येयची की इतलें साधन करून येता आनी घर पुरो कशें बॅलन्स केला म्हणून. तांतू आमी स्टुडंट्स जावन आय थिंक आमगे मस्त सान रोल आसता. सो आमी बॅलन्स करूं येता म्हणून सांगता. ओके. सो तुगेल हे लायक एक सिक्रेट हांव तुगे कडच्यान एक विचार घेता लायक अ टिप लायक हाऊ डू यू मेंटेन दिस ऑरा हे एनर्जी एन्थुजियाजम थ्रू आउट जावका पडटा लायक टू बॅलन्स. सो ते तूं कशी मेंटेन करता यो एनर्जी यो एन्थुजियाजम? सान देखून हांव एक एक्स्ट्रोवर्ट म्हण येता म्हळ्यार कोणें मेळ्ळार उलयत आशिल्ली म्हाका उलोवच म्हळ्यार खूश एक्चुली. सो तशें उलयत म्हणटना म्हाका जन मेळ्ळारी तांतू एक बिल्डींग एनर्जी म्हण येता. सो तांकां मेळकुले एक एनर्जी आपे येता म्हण येता. कडेन ते इवेंट जाल्कून एक सॅटिस्फॅक्शन एक समाधान येता आशिल्लें हांवें त्या म्हाका मस्त खुशी जाता आशिल्लें. कडेन त्या परत पिक्चर्स पळयल्यार म्हाका आनीक एक खूश जाता की त्या टायमा हांव इतलें पुरो केलां हांवें म्हणून. सो आय थिंक त्या पुरो लेखल्यारी तुमकां एक एनर्जी येता म्हूण येता. आनी तशी पॉझिटीव जनानूट मेळणारी. सो म्हळ्यार कॉलेजान तो पुरो जेन्ना VS वन पुरो मुगेल अर्दी आशिल्लीची म्हळ्यार आमी हेल्प करता पुरो जनाकी. सो तांणी टायम मॅनेज करून येता आशिल्ली. सो आय थिंक तसं जनानूट सरावंड केलें तेन्ना ते आपेपी म्हळ्यार त्या एटमॉस्फियरान डेवलप जाता म्हूण येता. सो आमगेल जनरेशनाक तूं कसन एक मेसेज दिवचें इश्ट पावता? तेंची इतलें सादकी जाल्यार हांव एक सादकी बट जनरी मुगेल प्रकार हांव कसो सांगीत म्हळ्यार आमकां जाल तितले ऑपॉर्च्युनिटी आमी लायफान तो युटिलायज करता. म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटीज खंय येता ते ग्रॅब करता. आमी आतां काला जनरेशन कसो लागता की ऑपॉर्च्युनिटीज म्हाका सोदून येता म्हणून बट केन्ना तशें जायना. सो आमी सोदून वचका आनी सान की व्हड ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून तशें कांय ना. सो सान ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार ते आमकां व्हड ऑपॉर्च्युनिटीज एक पाथ दिता म्हण येता. सो तशी आमी जाल तितलें आमगेलें एक कॉलेज लायफ स्टुडंट लायफ युटिलायज करता म्हण येता. आनी आतां AI पुरो आयला टॅक्नॉलॉजी लायक डेवलप जाला. सो ताजे निमित्त मनीस रिप्लेस जावचे चान्सीस आसताची. सो असल म्हणल्यार आमी जाल तितले स्किल्स वट्ट करून त्या स्किल्सान तूं आमी कशें डेवलप करत म्हणून शिकता. आनी कसं म्हळ्यार भारतीय संस्कृती आमगेली भारी चंद. सो पुरा कडेन गेले तेन्ना आमकां भायर गेले तेन्ना कळटा की आमगे संस्कृती कितली चंद म्हणून. सो तशें आमी ते मुखारी कंटिन्यू करून व्हरता. पुरो जेन्ना कितें आउटडेटेड म्हणून ते कॉन्सेप्ट येवचे ना. सो ते कशें तांणी कॅरी ऑन करता म्हणून हांव एक सांगता. वाव, तुगेल हे मेसेज आयकून आय एम श्युअर दॅट एवरी युथ जनरेशन आमगेल जनरेशन प्लस मुखा वयली पिळगे हे दोन्ही सॅक्टरान तुट्टो लोकांक इन्स्पायर जाता म्हूण म्हाका दिसता. आनी फलापेक्षा नाशिल्लें तसलें वॉलंटियरींग एक्टिविटीज हे अंतू तूं इतलें सान वयारी पावन दवरला. दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट मुगेल प्रकार. सो हे एपिसोड पळयल्ले प्रत्येक विक्षकांक तुगे कडच्यान स्फूर्ती मेळटा आनी साधन करता म्हणून एक प्रेरण तुगे कडच्यान मेळटा म्हणून हांव लेखता. आयचे कार्यक्रमांत तूं भाग घेतिल्लें हांव तुका धन्यवाद सांगता. मस्त धन्यवाद. हांव विश्व कोंकणी प्लॅटफॉर्माक मस्त धन्यवाद दिता. हे एक पुरा सादकी जावपून तांगेले एक जर्नी दाखोवन पुरा जनाक एक स्फूर्ती दिवचे एक भारी छान काम म्हण येता. मस्त धन्यवाद. धन्यवाद नम्रता.